आम्ही आता विप्रसुदाम प्रभुजी ಬಗ್ಗೆ आव इंट्रोडक्शन कोरका म्हणून ना म्हणून इतले इंट्रोडक्शन करून हंगा सोड काही म्हाका जायना तसला म्हळ्यार स्टार्टिंग दुखून आमी अंतू येताना हे भगवत पुराण कोंकणी दुखून फर्स्ट आमकां भगवत पुराण कोंकणीचे असोसिएशन दिलें आसा ಸ್ವಲ್ಪ दिवस नंतर आमकां जीएसबी भक्तवृंद हंगेर असोसिएशन दिलें आसा तो संडे प्रति संडे 6:45 6:45 हंगे क्लास आसता ते चुकून नातिले तशी आमकां अटेंड करता आशिल्ली अनपुरा अंतू हंगेले क्लास आमकां कसो एक अट्रॅक्शन म्हळ्यार आनी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स पुरो आसा हे रियल लायफ सिच्युएशनाक पुरा रिलेट करून सांगताची तशें आमकां अर्थ करून ಸ್ವಲ್ಪ सुलाभ जाता बूक वाचितना केला विषय अर्थ जावचे पुरो केला विषय अर्थ जायसना आनी वाज्जिले वाज्जिले उडकासवरना तशी आनी विप्रसुदाम प्रभुजी रियल लायफ एग्जांपल दिवन आमकां हे मस्त सुलाभिरी अर्थ करून दिताची आनी कसो म्हळ्यार हंगेले क्लास आमकां पळयतना हे टेक्नॉलॉजी हे ऑडियो विज्युअल पुरा कशी हे आमी प्रिचिंगाक यूज करून येता मनशाक आनी एक रोल मॉडेल म्हणून सांगेत ते इंगड ते स्लाइड्स आनी घाल न्हू ते पुरा कशी यूज करताची त्या पुरा बारी चंद करून सांगताची आनी हंगेले क्लासान तो एक खुशीचे एक विषय कसो म्हळ्यार हंगेले ते स्क्रीन व्हड आसता तांचो हंगेले फोटो एक सणा आसता सायडाक ते आमकां आमी ते शिष्टाष्टकं वाचितना ते तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना ते कितलेय आमी तेजे ट्रान्सलेशन वाचिलेली ते आमकां मन आवडचेना ते कसले म्हूण तांची कशी ते तृणादपि सुनीचेन एक तणा पशी हंबल आसूंक एक रुका पशी स्ट्रॉंग आसूंक कशी पळची तशी आमकां हे विप्रसुदाम प्रभुजी पळयतना हंगे इतलें एज्युकेशन आसा आनी शिकिले ते कॉलेज कसो आसा तांकां शिकिले आमी ऑलमोस्ट सगळे पुरा कंपनीची एमडी जावन आसाची एके चेअरमॅन जावन आसाची तसो एज्युकेशन घेवन आनी एक स्वता एक कंपनी मॅनेजिंग डायरेक्टर जावन आसूं न्हू आनी ते तितले हंबल जावन आसाची तांगेले फोट सणाची सायड तू मेन जावन ते टॉपिका संबंध पळयले फोटो तेजे इन्सिडेंट्स ते पुरो घालताची तशी त्या एक आनी कसो म्हळ्यार आनी पुरो के दिवचेक ते विशय कितले इम्पॉर्टंट दिसता की ते लास्टाक ते टायम एक दिवच इम्पॉर्टंट ते करेक्ट 7 to 8 म्हणटा 8 घंटे 5 निमिष आसतना आनी म्हणटाची तुमगे टायम इम्पॉर्टंट आमगे टायम इम्पॉर्टंट तशी हांव चड हें करना म्हणून सांगून ते कशी ते करेक्ट ते टायमाक ते टायम मेंटेन करची ते पूर आमकां एक लेसन ते नेक्स्ट ते केला पुरो अंतू आमगेले केला महाभारत काणी जावो रामायण काणी जावो केला पुरो विशय आमकां खंय ते एक डाऊट आसताची ते एक डिलेमा आसताची ते पुरा सिंपल लँग्वेजान तूं ते कशी सांगता म्हळ्यार एक एग्जांपल कसो म्हळ्यार ते आनी सुंदरकांडाचे सांगिल्लें आसा हनुमंताल काणी तांतू ते आतां नॉर्मली तो आमी एक्सप्लेन करीत देवाल काम करतना आमी तांतू लेजिनेस करून जे म्हणून ते सुंदरकांडान तूं हरे कृष्ण आयकता आसना माताजी जयंती माताजी सॉरी जागृती माताजी हरे कृष्णा ऐकत प्रभू ऐकता क्लिअर वॉइस ओके त्या सुंदरकांडाचे ते हनुमंत ते समुद्र उडून वचन ते कशी सांगले म्हळ्यार ते करेक्ट आनी विसरूनच त्या अंटील लाईफ एंड ते विसरूनच देवाल काम करताना कसलेय मध्य तूं रेस्ट घेवची जावो लेझीनेस करची करूनच म्हळ्यार ते करेक्ट आनी कोणाकय विसरना ते कोण ते लेसन ऐकला कितें अनेक कसं म्हळ्यार त्या कर्णाक एका विशय त्यांनी ते एक्सप्लेन करताना त्या कर्णाक
मस्त पुरो ड्रामा आसा मस्त पुरो बूक आसा तांकां कर्णाक एक तांणी एक या म्हणून दाखयला तो दानवीर शिव कर्ण ताका आनी पांडवान पुरो मेळ्ळो ताका हें केल्लें ताका तशी ह्या करून न्हय आशिल्लें ताका तशी तागेले रथाचें चक्र ह्या पुरो धांवन आसतना ताका दिश्ट मारले तशी पुरो केले चूक असोच पुरो आमकां कितले ते वाचिल्ले रे मागीर मागीर ते तत्तेवळी खंयचे फिल्मान तसो पुरो खंयचे सिरियस पुरो जाल्यार तांणी ते विक्रम प्रभुजीन ते टॉपिक येता ते कशी सांगले म्हळ्यार आमकां आमगेले अण्णगी आमगेले आहनगी आमगेले बापगी लागीं भशेन कशी सांगता पळय तशी ते देवान सांगल्या बरी कृष्णान अर्जुनाक पळय अर्जुना तूं कुडग आसले ताणें कसं सांगिल्लें द्रौपदीक म्हणून अभिमन्यू ताणें कशी दिश्ट मारले बट आसता तुका तशी सांगल्यार ते मागीर विसरून वचना मागीर आमकां क्लियर जाता शास्त्र कसं जालें ते कर्णाल विशय कसो म्हणून ते क्लियर जाता मागीर आमकां डावट आसना मतलब मागीर 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 ते बापा सोबत डावट येवचे तशी हांव ಸ್ವಲ್ಪ चेड उलयलें म्हण लेखता प्रभुजी सॉरी अक्का आनी कसं म्हळ्यार हांगा श्लोक वाचिल्ले नंतर गीता महात्म्य ताजी एक स्लॉट सोडून गेला तशें विद्याकिणी माताजी तुम्ही सांगायची हरे कृष्ण विद्याकिणी माताजी माताजी गीता महात्म्य सांगायची माताजी विद्याकिणी माताजी तुम्ही हरे कृष्ण आदि शंकराचार्य विरचिता गीता महात्म्यम गीता शास्त्रम इदं पुण्यम यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णु पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च मलिने मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतामृतस्नानं संसारमलनाशनं गीतासु गीता कर्तव्या किं मन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता भारतामृत सर्वस्वं विष्णुर्वक्त्राद्विनिसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्ण। जी आम्ही आता हरे कृष्ण महामंत्र सांगून विक्रम प्रभुजीचे स्वागत करूया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। और की प्रभुजी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा लोकेशन मॅम धन्यवाद। तुम्ही आता एक चांग भक्ताले चांग मन अशी लक्षणं की म्हणतात पडलं गुड कोणाल्यान तू कसं एक सान विषय असल्यार ते म्हणतात ऑब्झर्व करून ताका अगोडसच म्हणतात पळय ते एक तुमगेल्यान तू ते क्वालिटी आसा ते आम्ही पळयलां आजी तुमी ते दाखयलां सो धन्यवाद। कशें की एक भक्ताले आशीर्वादान प्रभुपाद स्वामीन बरयल्ले बुक्स आनी इतले पुरा वैष्णव भक्त आसा ती तांणी सांगिल्लें कशें की एक म्हणटात पॅरेटा म्हणके रिपीट करचें तांतूय म्हळ्यार एक सान रुपार किंचित रुपार सेव करचें तसलें भाग्य तुमी पुराजन दिलेलें आसा तुमकां पुराजन धन्यवाद। सो आयच्या सेशनान तूं हिज ग्रेस गुरुदेव प्रभू जॉइन जाल्ले दिसता तांकां दंडवत प्रणाम करता तांगेले ब्लेसिंग्स घेवन हे सेशना मुखार सुद्दां तशींची प्रभू हे भागवत पुराण कोंकणी प्लॅटफॉर्माक धन्यवाद। राधाकुंड प्रभू आनी मुरलीधर प्रभू आनी पुराजन हे इतले चंद कोण हे सतत रुपार चलयता आसा ती आनी आयची दिवस तुमगेले ब्लेसिंग्सान एक किंचित रुपार हे 6th चॅप्टरार सेव करचे तुमी भाग्य दिलेलें आसा। तुमगेले पुराजनाले मालगड जनाले वैष्णव जनाले ब्लेसिंग्स घेवन परमिशन घेवन
हे सांग रुपार सेवा करचे मुखार सरता आम्ही भगवद्गीताचे सेशन कंटिन्यू करता आसतली आज 6th चॅप्टर स्टार्ट जातले आम्ही अशी पळयत विज्युअलायज करूं की देव रथार बसून अर्जुना सांगता आसतली लक्ष कटल्यान आर्मी हेकड आनी तेकड राबून आसत तेतलो आणि कशें की एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स म्हणतात पण लायफाचे महत्वाचे की जीवनान तूं कशें आसा म्हणून अर्जुन इतलो व्हड भक्तस की देवालो की देव तागेल रथ चलयता आणि एक प्रकार म्हणतात पळय महाभारतात सेंट्रल कॅरेक्टर अर्जुन कसल्या देवान ताका सिलेक्ट केला कसल्या की तागेल माध्यमान म्हळ्यार कोणी कसं एक इम्पॉर्टंट ड्युटी दिता जाल्यार कोणा वयर चड ट्रस्ट आसा तांकां सांगता ती कसं एक व्हड विशय इम्पॉर्टंट विशय असल्यार खंयच्या लिडराक ताका कोणा वयर विश्वास आसा तें काम ताका दितलो म्हळ्यार तो खंडीत सम करता म्हणून सो त्या प्रकार अर्जुनाल तें हें आशिल्लें की रायट क्वेश्चन्स निमका आनी तागेल माध्यमान आमकां लायफा विशीं जिवना विशीं खंयच्या रुपार करची हें गीता ज्ञान मेळटा आसा सो देवाल परमात्माले गुरुदेवाले आनी पुरा वैष्णव जनाल उद्गास करून की हे नेक्स्ट एक 40 मिनिट्स कशें की देवा तुगेले सेवा करचे मुखार सरलीं आमी पुराजन एकटू मेळ्ळू आमकां पुराजनान देवान आशिर्वाद दिवन आमकां भक्तीन तूं मुखार सून वचत असेल खातीर एक प्रार्थना करून सेशन स्टार्ट करूया ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सो आयचे सेशन 6th चॅप्टर आहे ध्यान योगा म्हणून आणि आम्ही श्लोका नंबर 1 दोकून 9 ते आजी कवर करतली ती हे न्यू चॅप्टर म्हणून ताचे खातीर हे 9 अध्यायाचे एक क्विकली एक ओवरव्यू घेवया सुरेश 9 श्लोकांतू देव आरू वृक्ष ते योगाचे विंगड स्टेप्स आसा ती स्टेजेस आसा ती लेवल ते आरू वृक्ष दोकून आरूढ म्हणचे ताजे विशय देव सांगता तो आम्ही त्या सेशनार डिस्कस करा जाल्यार एक ओवरव्यू खातीर चॅप्टर देव सांगता कशी अभ्यास करून या योगाचे कसं ते एक प्रोसेस आसा प्रणाली आसा तातूंत कशी आमी सिद्ध जावं येता मागीर मुखार सून देव ब्रह्मण साक्षात्कार म्हळ्यार कसं न्हय 16 दोकून 23 ते परमात्मा साक्षात्कार म्हळ्यार कसं न्हय 24 दोकून 32 ते देव सांगता भगवान साक्षात्कार म्हळ्यार कसं न्हय आनी मागीर ते अर्जुनान निमगुचे आसा तें की मन म्हळ्यार कशी नियंत्रण करचें ते 4 श्लोक आसात मागीर देव हें एक्सप्लेनेशन दिता की कोणी आमी प्रयास केल्यार जाल्यार ते योगीन मनान नियंत्रण करूं जायनातल्यार ह्या जिवनांतू तागेल गती कसन आसतली तें देव सांगता आनी देव सांगता की श्रेष्ठ योगी असल्यार तो कशी तागेल मन कृष्णा चरणार विंदार लायता आनी लास्टार देव म्हळ्यार अशी ते क्लियर करून दाखयता म्हळ्यार हांगा तो कोण ते स्टार्ट जाता की अष्टांग योगा सांगला वय हांव तुका जाल्यार भक्ती योग सुलभम म्हूण देवान सांगचें आसा आनी 7th चॅप्टर दोकून मागीर ते एक भक्तीचे विशय देव म्हणटात पळय विवर्सून सांगता म्हूण सांगिल्लें आसा सो आयच्या सेशनांत आमी स्टार्ट करतना सुरेश श्लोक आसा श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निरिग्नार चाक्रिय म्हणून म्हळ्यार देवान सांगचें आसा तूं की अनाश्रित कर्मफलम म्हणून म्हळ्यार आमी कशें एक कार्य करतना कशें की आमकां म्हणटात पळय उत्साह येता मोटिवेशन येता कशें ताचे एंडार कशें की एक फल आसा ताचे खातीराची आतां एक कोणी एक खंयचे एक वर्ल्ड कप क्रिकेट कप तशें कशें विन जाल्यार ताका मागीर त्या कॅप्टना इंटरव्यू करता ती की तूं इतलें चांग कोन्न खेळ्ळो आनी तुका हें कप्प न्ही मेळ्ळें कसन नमुने तुगेलें मन अंत आशिल्लें तेन्ना तो अशें एक पंत सांगता ती की ना हांव सान प्रायेच आशिल्लो तेन्ना हांव पळयलेलें की अमूक व्यक्तीन और अमूक देशान हे वर्ल्ड कप विन जालेलें हांव लेखील की हांव व्हड जातरी हांव तशींची खेळांत भाग घेता आनी हांव कप जिवन जेता म्हूण हांव ताजेरी मन दवर न्हू तशें त्या प्रकारार हांव तें एम दवर न्हू
तूं मुखार सुद्दां आशिल्लो ताचे खातीर तें म्हाका कप्प मेळ्ळें म्हणून. म्हळ्यार कसं एक तूं मुखारसून वचून एक एकदम छान रुपार कसं एक प्रयास करून तें फल प्राप्त करता जाल्यार कसं एक फल आसा तें आमी तें एक मन आवडटा ती. सो म्हाका अशी सांगची न्ही की असल अचिवमेंट्स कांय इम्पॉर्टन्स ना लायफान तूं पुरा नमुने अचिवमेंट्स इम्पॉर्टंट आसा जाल्यार खंय ते मागशी पडटात वा सिरकून पडटात म्हळ्यार ते भायची दृश्टीन पळोवच म्हळ्यार म्हळ्यार हे संवसाराचे कसं एक अचिवमेंट्स दुड्डू और हे त्या मात दवरल्यार जाल्यार आत्मोद्धाराचे और भक्तींत मुखारसून वचची कसं तसल कसं गोल्स नासल्यार तेन्ना कसं जाता की मुखारसून कसं की एक म्हणटात पळय इतलें पुरो आसूनय सूख आसना. कसं की आमी कितलें एग्जाम्पल्स पळयता कोणी व्हड स्पोर्ट्स स्टार असो फिल्म एक्टर असो और मस्त दुड्ड आशिल्लो इंडस्ट्रियलिस्ट जावं आसचें पुरो जाल्यार आमी पळयता ती कितलें एग्जाम्पल्स तांगेले इतलें आसूनय म्हणटात पळय मन सूख ना और एक जिवनांत आनंद ना आनी तांणी कसं की प्रयास करतात आनी स्वल्प जन दुर्भाग्यवश जावन कसं नमुने एडिक्शन्स वा कसं वायट अभ्यास जावन तांगेले भारी एक पतन जावन मागीर नांवय वायट जाता म्हणून तशें आमी पळयलां. सो अनाश्रित कर्मफलम म्हळ्यार देव हातूंत आतां मुखारसून कसं सांगता तें पळोवया. कार्यम करोति यः म्हळ्यार फलाचें म्हणटात पळय कसं की पंचाध्याय पळयलें पंचाध्याय कर्मयोगा वयर आशिल्लो आनी तातूंत कर्मयोगीन तूं देवान सांगचें आसा कर्मयोगीन मनांत कसं आसता आत्मशुद्धये म्हणून म्हळ्यार हांव कसं कार्य करता ताचे जायन म्हगेलें आत्मा शुद्धीकरण जावका म्हणून आनी तें कार्य कोरका देव सांगता कार्यम करोति ह्या कशी आमगेलें तें कर्तव्य त्या रुपारी मन दवरून आमकां कसं की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा खंयच्या प्रकारान आमगेले त्या परिस्थितीन आमगेली कसं रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा तेच्या आंग रुपार करता म्हणून. आनी देव मुखारसून ह्या श्लोकान सांगता ससन्यासी च योगीच म्हळ्यार दोन्ही ते शब्द संन्यासी आनी योगी देव तें एकच तें म्हणटात पळय लायनार यूज करता. म्हळ्यार एकच म्हूण कशें देव सांगता संन्यासी म्हळ्यार हे संवसारांत कोण डिस्कनेक्ट जाता और संवसारा विशयान तूं कसं एक बंधन ना ताका. आनी योगी म्हळ्यार कोण योगी म्हळ्यार ते योग वर्ड म्हळ्यार कनेक्ट जावचें युज धातू देखून कनेक्ट जावचें. सो कोण देवाल ओट कनेक्ट जाता तो योगी ताकाची ससन्यासीच्या योगीचे म्हळ्यार देव सांगता एक लेखार ते एकच कसं की ह्या संवसारांत कोण डिस्कनेक्ट जावचें आनी देवाल ओट कनेक्ट जावचें ते सेम म्हणटात पळय सेम एक कॉयनाच दोन सायड एक विशय म्हूण ते देव सांगता कसलें हें म्हूण मागीर मुखार सांगता न निराग्नीर न चाक्रिय म्हणून म्हळ्यार संन्यास म्हळ्यार अशें कांय न्ही की कांय कार्य ना न निराग्नीर ना चाक्रिय न्ही म्हळ्यार कसं त्या प्रिस्क्रायब ड्युटी अग्नीर म्हळ्यार त्या यज्ञांत आमी अग्नीचे उपयोग करतात देवा आवाहन करून तशींची संन्यासी म्हळ्यार तागेलें कसं की एक कर्तव्य आसा तें करता म्हणून जाल्यार प्रभुपाद स्वामी मागीर हातूंत कसं म्हणटात ताजे पर्पोर्टान तूं तांगेल्या अनुवादान सांगता ती की कोण भक्तीन तूं तांणी कृष्णा कॉन्शियसनेस म्हणटा ती कोण भक्तीन तूं देवाल विशय उडगास करून देवाल खातीर सॅटिस्फॅक्शना खातीर विदाउट एनी सेल्फ इंट्रस्ट म्हळ्यार कसं की एक निजी स्वार्थ सोडून कोण देवाल सेवा करता ताचे एक विशय आमी लेखयत की तशी म्हळ्यार ससन्यासीच्या योगीच्या आनी कोण तशें त्या प्रकारे देवाले एक म्हणटात पळय देवाल प्रिती खातीर देवाल सेवेंत कोण भाग घेता तो परफेक्ट संन्यासी म्हणून प्रभुपाद सांगता ती. आनी प्रभुपाद मागीर एग्जाम्पल दिता ती कशी लॉर्ड चैतन्य महाप्रभू कोण देवूची भक्ताल अवतार घेवन आयलो तांणी ते कशी तांणी ते श्लोक बरयले तातूंत कशी सांगिल्लें आसा शिष्टाष्टकमान तूं ते एक श्लोकाचे दोन भाग पळोवं आनी तांतूंत आमी पळोवं ससन्यासीच्या योगीचे ताचे आमी रिलेशन पळोवं म्हळ्यार शिष्टाष्टकमान ते एक श्लोक येता न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामय म्हळ्यार संवसाराच्या विशयांत म्हाका कसलें नाका म्हूण सांगता. म्हळ्यार हें पळयता चैतन्य महाप्रभून सांगिल्लें ससन्यासी मात च योगीच हे दोनीच उतराचे ताची नेक्स्ट लायन येता चैतन्य महाप्रभू सांगता मम जन्मनी जन्मनी ईश्वरे भवतात भक्तीर अहेतुकी म्हळ्यार ह्या संवसारा विशय डिस्कनेक्ट आनी चैतन्य महाप्रभू सांगता मम जन्म म्हगेली एकी इच्छा भवतात भक्तीर अहेतुकी ते म्हळ्यार नॉन स्टॉप रब नसी देवा म्हाका तुगेली भक्ती करता म्हणून. सो हें देवाल ओट कनेक्ट जावचें. सो प्रभुपाद स्वामी एक प्रकार एग्जाम्पल दितात की ससन्यासी सहयोगीच कशी चैतन्य महाप्रभू
तांणी एकदम आदर्श जावन हो विषय आमकां तांगेल्या अवतारांतू तांगे लिलेंतू तांणी दाखोवन दिलेले आसा ससन्यासी च योगी च. ह्या संवसारांत कोणूच विशयान तूं डिस्कनेक्ट जाली जाल्यार तांणी देवाल भक्तीक श्रेष्ठ म्हणून ते हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हाचे सगळे संवसारांतू तांणी प्रचार केलेलो आसा. आनी तांगेले त्या मनांत आशिल्ले विशय त्या प्रभुपाद स्वाम्यान सगळ्यां ते एक जगत्यांतू आमी पळयता आयज दिवसांतू ते स्प्रेड केलेलो आसा. सो हे शोरी श्लोक. मागीर दोन्ही श्लोक आमी पळयल्यार यम संन्यास इति प्राहुर योगम तम विति पांडव नहि असन्यास्त संकल्पो योगी भवति कश्चन. म्हळ्यार देव सांगता यम संन्यासम म्हळ्यार कसन संन्यास म्हणून आमी लेखता आसा ती इति प्राहुर योगम तम विधी त्यांची योग म्हणून देवाल कनेक्ट जावचें. तो संन्यास आनी योगी जावचें तूं कांय डिफरन्स ना म्हणून कसले की कोणाय योगी जाल्यार वय म्हळ्यार देवाल कनेक्ट जावचें तेन्ना साध्य आसा केन्ना तो संवसारांत टू अ सर्टन एक्सटेंट डिस्कनेक्ट जाता त्या लेकार देव सांगता म्हणून यम संन्यासीम इति प्राहुर. आनी सो हे एक प्रकार पळयल्यार हे फ्लोन तूं पळयल्यार फर्स्ट श्लोकाचें हे कंटिन्युएशन लेकार आसा. देव त्यांची पॉयंट एक्सप्लेन करता आसा की संन्यासी आनी योगी म्हळ्यार ते एकची आनी संन्यास म्हळ्यार डिस्कनेक्ट जावचें वडला लागून आनी योगी जावचें म्हळ्यार देवा लोटू कनेक्ट जावचें म्हणून ताका देव सांगता. म्हळ्यार ऑटोमॅटिकली जातलेंच तें कशें जाल्यार की केन्ना केन्ना हायर टेस्ट एक्वायर जाता खंयच्याय विशयांत गोड येता तेन्ना कसन ते विंगड विशयां देखून ऑटोमॅटिकली आमकां ते आनंद फील जाता तो ऑटोमॅटिकली जाता म्हणून ताकाची संन्यास संकल्प योगी भवती कश्चन खंडित तौर तशी आसा म्हणजे कशी योगी जावचें ताणें म्हूण देव सांगता. सो योग आनी संन्यास देवान सांगचें की एक्सक्लुसीव न्ही की हें आसल्यार हें जायना आनी हें आसल्यार हें जायना म्हणून दोन्ही जावका म्हणून. आतां आमगेलें प्रभुपाद स्वाम्यान आतां आमकां भक्तींत मुखारसून वचपाक जाल्यार प्रभुपाद स्वाम्यान मोस्ट इंस्ट्रक्शन कसन दिलेलें की आमी हरे कृष्ण महामंत्राचें फॉलो करता म्हणून म्हळ्यार कितले जाता तितले जप करता आनी कोण सिरियस आसा ती तांणी 16 राउंड जप केल्यार ताका सांग की तांगेलें एक स्टँडर्ड तांणी सेट केलेलें आनी कितले जाता तितलें वैष्णव संघ घेवका आनी तांणी बरयलें बुक्स वाजोवका म्हणून. सो सें एक कनेक्ट जावचे विशय जाल्यार प्रभुपाद स्वामीन हे कालांत तक आमकां कसन एक 4 रेग्युलेटिव्ह प्रिंसिपल वय सांगलां. सो हे आमी पळयता खंयच्या की टू डिस्कनेक्ट जावच्याक वय रेकमेंड केलां प्रभुपाद स्वाम्यान आनी कशें देवाल टू कनेक्ट जावचें त्या वेळ वाट हे कालांत तक कशें समजावन एक आमी एक स्टँडर्ड फॉलो केल्यार म्हणून न्ही जावन वैदिक पद्दतीन तूं आमी तें पुरा शास्त्रांत वाजिल्यार स्टँडर्ड्स एकदम हाय आसता ती कलियुगांत हें पुरा साध्य आसलें जाल्यार प्रभुपाद स्वाम्यान ह्या जगा खातीर तांगेल तो एक आशिर्वाद की तांणी एक कशें की एक स्ट्रक्चर हाडून दिलें तांणी कशें केलें की ह्या पुणी करयात तुमी तेन्ना तुमी खंडीत भक्तींत तूं मुखारसून वचात ती म्हणून. सो आनी प्रभुपाद स्वामी अनुवादान सांगता ती की बदल म्हळ्यार संन्यास योग म्हळ्यार की आमगेलें निज स्वरूप कशें ना जीवेर सजीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास कृष्णेर तटस्थक्षी भेद भेद प्रकाश म्हळ्यार आमगेल कशें की एक निजा स्वार्थ सोडून केन्ना आमी 100% मनान कशें की देवाले आनी वैष्णवाल सेवेन तूं म्हणटात पळय भाग घेवचें तत्पर आसता आमगेल मनान तूं तेन्ना आमी तांगेल तें निज स्वरुपांत आसता ती आनी त्यांची रियल संन्यास योग और भक्ती म्हूण प्रभुपाद स्वामी तें अनुवादाक सांगता ती. मागीर तिन्नी श्लोकांत देव सांगता आरु वृक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढस्य तस्यैव शम कारणम उच्यते म्हळ्यार आतां हें अष्टांग योगाचें 8 म्हणजे एक निसरणीशी असलें म्हूण लेखल्यार निसरण चक्रशी असलें म्हणटा पळय ते सुरे स्टेप निसरणीचे लॅडराचें आरु वृक्ष म्हूण म्हळ्यार जस्ट बिगीन जाल्ली ती आनी केन्ना ते निसरणीचे वयर चडटा ती और ते मेट्ट चडून ते लास्ट पॉयंटार चडटा ती तेन्ना आरूढ म्हूण म्हळ्यार आमी तुमी आयकल्लें आसचें पुरो की कशी आमी देवाक गरुडार बसतात म्हण गरुडारूढ म्हणटा ती आनी कशी खंयच्या रथोत्सवांत देव रथार बसलो दिसता देवाक रथारूढ म्हणटा ती की देव रथार बसलो म्हूण. सो त्या प्रकारार पळयता. सो देव सांगता सुरेश लायनान देव सांगता आरु वृक्षोर मुनेर योगम म्हळ्यार
हे सुरेच स्टेप्स म्हणून योग कारणम उच्यते. सो प्रोग्रेस हे म्हणतात पळय एक एक स्टेप बाय स्टेप हे अष्टांग योग म्हळ्यार 8 वस्तू आसा अष्टांग ताजे एक स्टेप बाय स्टेप करून मुखार सून वचेत. आणि देव आता ब्रीफली ते अष्टांग योगाचे सिस्टम कसं असतं प्रणाली कसं असते ह्या अध्यायात तू मुखार सांगता. आणि अष्टांग योगाचे ऑथॉरिटी म्हळ्यार देवालय अवतार आशिल्ली तांणी कपिल मुनी जावन आणि भागवतमांत आमी पळयता कपिल मुनीन अष्टांग योगा विशयी मस्त सकट सांगचे आसा. आणि तांगेले आवसूल ओटू ते तांगेले एक आवसूल ओटताना उलोवन घेवचे आसा देवहुती ओटू ते अष्टांग योगाचे सिस्टम आसता आमी पुरा तातूंत डिटेल्स पळयता म्हणून. बट मेनली 2 भाग आसा ती योगारूढ फर्स्ट 4 स्टेप्स आणि सेकंड 4 स्टेप्स योगारूढ म्हळ्यार ते नेक्स्ट 4 हायर स्टेप्स. तो फर्स्ट 4 स्टेप्स तू फर्स्ट 2 म्हळ्यार यम नियम म्हळ्यार डूज अँड डोंट्स. यम म्हळ्यार इंडिव्हिज्युअल लेवलार कसं डूज अँड डोंट्स आसा. नियम म्हळ्यार कलेक्टिव्ह लेवलार आमी कसं डूज अँड डोंट्स आसा फॉलो करता ते यम नियम जाता. मागीर मुखारी आसन आणि प्राणायाम. आसन म्हळ्यार कशें आमी फिजिकल बॉडीचे कशी आमी ताका नियंत्रणा हाडयता और कशी आमी अशी एक पुरा ते आसन शिकून ते आमी फिजिकल म्हळ्यार आमगे देहाचे अशी पळयता. आणि नेक्स्ट प्राणायाम म्हळ्यार मन शांत करचें म्हणून. सो हे फर्स्ट 4 स्टेप्स योगा प्रोसेसान तू अष्टांग योगान कोणाक इंटरेस्ट आसा यम नियम आसन प्राणायाम. सो हे फर्स्ट 4 स्टेप्स. मागीर नेक्स्ट 4 स्टेप्स योगारूढ म्हळ्यार त्या पद्दती म्हळ्यार प्रत्याहार म्हळ्यार इंद्रियांक नियंत्रण हाडचें. कसं की आमगेले कसं म्हणटात पळय आमी केन्ना एक उपवास केले और केन्ना आमी त्या दिवस कसं एक खंयच्या वस्तू आमी मना खंयच्या वस्तू संकल्प केल्यार आमी आयज दिवस हें खायना ती और ह्या टायमा खातीर आमी सोंड सोडटा ती म्हळ्यार ते कसं म्हणटात पळय आमगेले कसं की प्रितीची वस्तू सोंड सोडचे पुरत आमी कसं की एक संकल्प करून तो त्या प्रत्याहार म्हळ्यार आमगेले कसं की इंद्रियांक कसं की एक सूख जावं एक भोग करची प्रवृत्ती आसा जाल्यार आमी ते गोत्त सून ते आमी ना म्हणटात संकल्प करतात ती दोळ्याक कसं की केन्ना पळोवका कसं पुरो आमगेले इंद्रियाक म्हळ्यार आहार म्हळ्यार ग्रहण करचें. सो प्रत्याहार म्हळ्यार कसं ते एक इंद्रियाचे आसा ते आहार स्टॉप करचें. प्रत्याहार तर नेक्स्ट स्टेज. मागीर धारण म्हळ्यार आमी कसं की एक इनवर्ड्स पळोवच म्हणटात पळय भायची वस्तू देखून डिस्कनेक्ट करचें. प्रत्याहार म्हळ्यार आमी इंद्रियाच कसं की भोग करची बंद केलें धारण केलें आमगेलें मन भितर व्हेलें परमात्मा वयर मेडिटेट करचें. आनी ते परमात्मा वयर मेडिटेट कशें करचें ध्यान आणि त्या प्रॅक्टिस करता करता ध्यान करता 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 मागीर ते लास्ट स्टेजार येता ती केन्ना आमी 100% म्हणटात पळय देवाल वयरी ते परमात्मा वयरी एब्झॉर्ब जाता ती विंगड कसने आमकां मनाना ते समाधी स्टेज म्हूण सांगिल्लें आसा. सो यम नियम देखून अष्टांग योगा ते निसण चोवन 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 ते प्रोसेस फॉलो करून लास्ट स्टेज म्हळ्यार आरूढ म्हळ्यार ते समाधी पावचें ते एक फायनल स्टेज म्हूण सांगिल्लें आसा. सो ते देव सांगता कशी ब्रीफली देव अष्टांग योगाचे प्रोसेस सांगता म्हूण सांगिल्लें आसा. मागीर यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मषु अनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ तदुच्यते म्हणून ह्या 4 श्लोकान सांगता. म्हळ्यार नॅचरली आमकां क्वेश्चन येतलें की ते योगारूढ स्टेज अशें सांगलां वय जाल्यार ते कशी पावचें म्हळ्यार आनीक थोडें इलॅबरेट करता मू ते ब्रीफ जालें ताका देव हांगा सांगता 3 सांगता म्हणटात पळय कशी तांचे एक 3 श्लोकां सांगिल्लें आनीक देव वचून सांगता. फर्स्ट कसं सांगता देव प्रत्याहारा विशयी सांगता म्हळ्यार न इंद्रियार्थेषु म्हळ्यार कसं तें एक म्हळ्यार कशी आमी आमगेले इंद्रियाक एंगेज करता न इंद्रियार्थेषु आमगेले इंद्रियाक हें जावका तें जावका म्हूण ना एंगेज करूं ना मन परमात्मा वयर दिवचें ट्राय करता. मागीर कसं सेकंड स्टेप देव सांगता न कर्मशु म्हळ्यार कसं की एक ते कर्म आमी फलाचे इच्छ पावन ते करता आसता ती की म्हाका हें जावका तें जावका तें वे करूं ना म्हूण सांगता. आनी लास्टार म्हळ्यार ह्या पुणी भायल्यान की ना इंद्रियार्थेषु आनी न कर्मशु इतले स्टेज सांगता की देव भायल्यान पुणी न्हय भितर वयर देखून कांय इच्छा नज ताचे खातीर देव सांगता सर्व संकल्प संन्यासी भायरची दृश्टीन पुणी अशी म्हणटात पळय कंट्रोल करून ना हांव हें करना हांव तें करना हांव ते रूल फॉलो करतलो हांव अशी करना तशी करना तें फोर्सेबली न्हय भितर देखूनय इच्छा ना
सर्व संकल्प संन्यासी म्हणून सांगता. म्हळ्यार आमी एक प्रकारारी एक पंता प्रभुपाद स्वाम्याक कोण की निमगेलें म्हळ्यार ते वेस्टर्न वर्ल्ड आसतना एक पंता इंटरव्यू जाता तेन्ना तांणी क्वेश्चन करता ती तेन्ना सांगलें तुमी संन्यासी न्हू इंडिया दाखोवन आयली तुमकां कसं पुरा मॅजीक ट्रिक आनी करचें येतवे म्हणून म्हळ्यार कसं मॅजीक आनी करून दाखयतात की म्हळ्यार ते एक अशी इमेज आशिल्लें की इंडिया दाखोवन कोण साधू संन्यासी येता ती तांणी कसं एक चमत्कार करून दाखयता ती म्हणून तेन्ना प्रभुपाद स्वाम्यान ताका सांगलें पळय हांगा मेगेल्लें म्हळ्यार तेन्ना तांगेले 100 कडल्यान शिष्य बैसून आशिल्लीं ती हांकां पुरा जना मस्त जनाक कसं कसं अभ्यास आशिल्लो फुडें आतां पळया ती दिवस रात्री देवाल सेव करतात हाजे की ना व्हड मॅजीक कसं न्हय म्हळ्यार तें एक तांगेलें तें एक श्रेष्ठता तांगेलें एक सर्वसंकल्प संन्यासी तांगेलें तें इतलें एक शक्ती आशिल्ली तांगेलें तें इन्फ्लुएन्सान आमी पळयत सगळ्या जगत्यान तूं कितले जणांन तांगेलें एक जीवन चेंज केलां आनी हातूंत तांणी एक म्हणटा पळय दृढ विश्वासान तांणी भक्तीर मुखार सून आयलीं ती आमी पळयत सो सर्वसंकल्प संन्यासी आतां देव मुखार सून 5 श्लोकांत तूं सांगता की आतां कसं एक अडचण येवचें पुरो जायत आमी लेखलें हा योगा रूढ जावका म्हणून स्टेप बाय स्टेप निसंचोवन वचूका तेन्ना आमकां नेक्स्ट मन येवचें पुरो की ओके म्हाका मुखार वचूका तूं कसं एक अडचण येवचें पुरो म्हळ्यार आमी कसं एक प्रोसेस करतना कळटात न्हू की हातूंत ऑब्स्टेकल्स कसं नासतलें खंय प्रॉब्लेम जावचें पुरो ताचे खातीर देव अंत सांगता हांगा देखून सांगता की उद्धारेत आत्मना आत्मानं नात्मानं अवसाधये आत्मैव हि आत्मानो बंधुर आत्मैव रिपुर आत्मना म्हणून म्हळ्यार कसं आमकां एक योगारूढ स्टेजार वच्चाक कसं एक राबो येता कृष्ण सांगता ते मनाची म्हणून जाल्यार की हे सगळें प्रोसेस अष्टांग योगाचे तातूंत मेन विशय कसं तातूंतले महत्वाचे विशय कसं खंयचे आमी म्हणटात पळय मेन पॉयंट मना वयर नियंत्रण तेन्ना मात तुमी अष्टांग योगान तूं मुखार सून वचचें येता मना वयर नियंत्रण नासल्यार अष्टांग योग प्रोसेसान तूं मुखार सून वचचें जायना ताका देव हांगा सांगता उद्धारेत आत्मन आत्मानाम म्हळ्यार आमगेले आत्माक मना निमित्त ताचे उद्धार जावचो म्हणून आनी नात्मानम अवसाधये म्हळ्यार त्या मना निमित्ताची आमगेले पतन जाता आनी आमकां मुखार सून वचचें जायना हे प्रोसेसान तूं म्हूण देव सांगता आनी मुखार सांगता देव आत्मैव ही आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुर आत्मना म्हळ्यार मनाची आमगेले बंधू आनी मनाची आमगेले शत्रू म्हूण देव हातूंत सांगता म्हळ्यार देव एक म्हणटा एक ब्रॉड फ्रेमवर्क दितात आमकां आमगेले म्हणटात पळय इनर लँडस्केपाचे म्हळ्यार आमगेले एक मना भितर आमगेले कसं चलता आसत देव ब्रॉडली सांगता की मन आमगेले बंधू आसूं का तेन्ना मात आमी मुखार सून वचचें आनी आध्यात्मीक विशयांत मात न्ही जिवनांत खंयच्याय विशयांत मुखार सून वचूका जाल्यार आमकां मना वयर नियंत्रण एक आसता ताका एक इच्छा शक्तीन आमी कसं की हातूंत एक मुखार सून परिश्रम करता ती तेन्ना मात खंयच्याय फिल्डांत मुखार सून येवं मात हे अध्यायाचे कॉन्टेक्स्टांत म्हळ्यार हे एक पर्टिक्युलर विशयान सांगता ती म्हळ्यार आमी अष्टांग योगा विशयी हातूंत देव सांगता आसा आनी देव सांगता आसा की अष्टांग योगा म्हळ्यार आसन करून कशें आमी फिजिकली केन्ना आमी एक कंट्रोल करून घेतात तेन्ना मन लावचें खंयच्याय विशयांत इम्पॉर्टंट आसा म्हणून कसं की मन आनी देह एक कनेक्शन आसा आनी आमी खंय फिजिकली आसतात ताजेर आमगेले मेंटल स्टेट इफेक्ट जाता म्हणून आतां खंय आमी एक भारी गर्दीन तशें पुरो लकयता आसा ती तेन्ना आमगेलें मन विचलीत जावचें पुरो जाल्यार आमी खंय एक शांत पर्वतांत शांत वातावरणांत एक शांत आसा त्या भायची कंडिशना निमित्त आमकां मनांत एक शांत जाता ताका देव तें बॉडी मायंड कनेक्शन म्हणटात पळय तें सांगता आनी देव आनीक विशय सांगता म्हळ्यार मन एक जंक्शन आहा म्हणजे दोनी सायडान कनेक्शन आसा मनाचें कनेक्शन आत्मा वटूय आसा मनाचें कनेक्शन देहा वटूय आसा सो हे एक श्लोक आसा म्हणटात पळय आमी पळोवं येता की मनाचें कनेक्शन आत्मा वटू कशें आसा म्हूण ते देव दाखयता की मनाच निमित्त म्हळ्यार आमगेले खातीर आत्मा खातीर मना निमित्त तो बंधूय जावचे आसा शत्रूय जावचे आसा आतां आमी एक आनीक एक दृश्टांत पळोवपाक जाल्यार आमी अशें लेखयत की एक काळखां कुडांत आसत आमी आनी तातूंत बागेल आसा म्हणजे काळोख आसा भायर उजवाड आसा जाल्यार ते रूम काळोख आसा भायर पळोवचें ना जाल्यार आमी त्या बागेल ओपन केलें सुद्दां आमकां भायर कसं आसा म्हूण दिसतलें केन्ना आमी ओपन करतात
आणि अशी दृष्टांता खातीर लेखी की 3 बागील असते कुडांत आणि तिन्नी कडेन ते विंगड डायरेक्शनांत आसा ते तिन्नी बागील डोर. सो आमी खंयची बागील ओपन करता ती त्या लेकार आमकां त्या बागला मुखार कशें नासतलें तें दिसतलें. आणि एक बागील ओपन करूं जाता एट वन टायम, तिन्नी ओपन करूं जायना. म्हळ्यार हें एक दृश्टांत अशी की आमकां संकी एक कंट्रोल आसा वय मनार खंयची बागील ओपन कोरका ते आमगेल्या हातांत आसा, आमी भितर आसा. तशींच आमगेली ती एक चेतना शक्ती आसा मनाचे, ताचेर आमी ते चेतना शक्ती खंयच्या वयर उपयोग कोरका कशें जालें की आमगेले ते आत्म कसान अनुभव करता ते मना थ्रू एक्सपिरियन्स करता आसा, अनुभव करता. सो आमगेले मन आमी खंयची विशयार खंयची डायरेक्शनान त्या बागील ओपन करता ती ते आमगेले आत्म अनुभव करता. म्हळ्यार ते आउटर वर्ल्ड म्हणटात पळय आमी परसीव करता ती, और ते भायची वस्तू पुरो आमी परसीव करता ती ते इंद्रियाच कनेक्शन मना ओटू आनी ते मना कनेक्शन आत्मा ओटू. म्हळ्यार आमी पळयता की आतां पक्कने त्या आमगेले मन खंयचे विशयार आसा पळय त्यांचे आमकां अनुभव जाता म्हूण पळयता. अच्युतदास मामान एक पंथा अशी ते सांगता तांगेले सत्संगान सांगचे आशिल्लें की एक पंथा ते टूर्स एंड ट्रॅव्हल्सान तूं मस्त सकट देवस्थानांत ते बसा बसून भरतात की मागीर ते एक खंयचे देवस्थानांत बस रावता धडा पुराजन देंवता ती कशें की हेकार तेकार पळोवन आपास येवन बसार बसता ती. मागीर बसार बसतना उलोवन घेतात की कसं लायक आशिल्लें तें डेकोरेशन, हें लायक आशिल्लें तें कसं तें पळय त्या चांग एक तें एप्पल पळयलें हांव तें पळयलें. मागीर तो एकलें घेतात खंयची देव आशिल्ली त्या देवस्थानांत ना तें हांव मन आवर न्ही तें सम म्हळ्यार तें वेगळी आयली न्हू तें खंयची देव म्हूण हांव पळय न्ही म्हूण. म्हळ्यार आमगेलें मन खंयच्या विशयार आसा स्पिरिच्युअल इंट्रस्ट आसल्यार आमकां खंयच्याय विशयान तें स्पिरिच्युअली कनेक्ट करून आमी त्या भक्तीन तेजे उट कनेक्ट करूं येता. सो आमगेले मना वयर एक खंडीत एक नियंत्रण आसा, एब्सोल्यूट कंट्रोल नासल्यार खंयची बागील ओपन करचें तें एक इच्छा शक्ती आमगेले आसा म्हूण सांगयता. आनी प्रभुपाद स्वामी अनुभवान अमृत बिंदू उपनिषदा विशय तांतू सांगतात ते आमी एकदम म्हणटात प्रख्यात जावन अशी श्लोक मन एव मनुष्यानां कारणं बंध मोक्षय. म्हळ्यार मनची मनुष्या कारण बंधनांतूय पडता तो मोक्षा वाट ताका दाखयता ताची कारण मनची म्हण. आनी बंधनांत कशी पडता तो बांधय विषय संगो म्हूण विशयात संघाच्या संसारात संघांतू असल्यार तो बांधून पडता. आनी मुक्त्येय निर्विषयम मनः म्हूण हे संसाराच्या विशयान तूं बुड्डून पडनासल्यार ते तागेले मोक्षाचें कारण जाता म्हूण. सो आमी पळयता की हें मन लावचें हाचे वयर कितलें इम्पॉर्टन्स आसा म्हूण. जाल्यार ही अष्टांग योगाचे अध्याय न्हू, देव आनी डायरेक्टली भक्ती विशय उलयना. मागीर देवान सांगचें आसा मनान नियंत्रण करचें कशी म्हणून मुखार वयर श्लोक 8 9 अध्यायान तांणी सांगचें आसा देवान मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करू म्हूण. म्हळ्यार एग्न तें देव 100% भक्तीचे देवान उलोवचे सूर करनी आनी भगवद्गीतांत आनीकय देव आत्मा शुद्धीकरण आत्माक कशी अष्टांग योगांत करचें तेंच सांगयता. जाल्यार आमकां पुराय हें येता न्हू मनांत की अष्टांग योगाची प्रोसेस आमी आयकल्स येता की इंद्रियार्थेषु न इंद्रियार्थेषु इंद्रिया वयर नियंत्रण दवरका आत्मा वयर ध्यान दवरका तेन्ना आमगेले मनांत येता हें पुरो म्हणटात पळय जावची वच्ची न्ही हें पुरो म्हणून. एक कडेन कंटिन्युअसली बसचें जायना, मागीर हें एक कडेन बैसून आसनार बैसून आत्मा वयर ध्यान दिवन बाकी पुरा विसरून हें जावचें साध्य स्वय. तें 5000 वर्स फुडेंच अर्जुनान देवा सांगचें आसा की म्हाका मन कंट्रोल जायना हें मुखा वयलें हें अध्यायाच्या मुखारसून अर्जुनान मुखार सांगचें आसा म्हूण. ताका आमी अशी लेखचें की मना वयर कांय कंट्रोल ना म्हणून की मन खंय वता वय खंडीत आमकां एब्सोल्यूट कंट्रोल ना की आमकां कशी जावका तशी मन चलतलें. जाल्यार कांय कंट्रोल ना तशी सांगू जायना, सेल्फ कंट्रोल आसा वय. कशी आतां आमी आनीक एक दृश्टांत पळयता. आतां कोणी कार ड्रायव्ह करतात म्हूण सोडल्यार त्या ड्रायव्हरान स्टेरिंग व्हील सोडून सोडल्यार गाडी चलोवत स्टेरिंग व्हील सोडून सोडल्यार तें कार चिके लेफ्टाकी रायटाकी वता आसतलें. ताका तो ड्रायव्हर कसं करता आसता कार चलयता आसतना ते स्टेरिंग व्हील चिके एडजस्ट करता आसता. म्हळ्यार रोडार मेन रोडार समा आसूं म्हणून ते स्टेरिंग व्हील सोडल्यार कार वता. तशींच मना वयर आमी पुरा कंट्रोल आसवे ना
जाल्यार थोडे कंट्रोल आसा आनी ते थोडे कंट्रोल यूज करता करता आमकां खंयची पथ हारवचो का ते आमी एडजस्टमेंट करता आसल्यार तो कशी ड्रायव्हर स्टेरींग व्हिलार कंट्रोल कोण कोण ड्रायव्हर रोडार वता पळय तशी आमी मना वयर कंट्रोल करप आनी कसन जावका त्या मनाक जावका आशिल्लें केल्यार करता आसल्यार ते स्टेरींग व्हील सोडल्या म्हणके थोडे 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 हेकड वचून मुखार खंय रोडा दुखून रोडा दुखून तो देवन एक्सिडेंट जावचे साध्य आसा म्हूण ताकाच एक म्हणटात पळय कॉन्शियस केन्ना एक मना दवर न्हू कन्सिस्टंट कशें की एक नियम फॉलो करून आमी हगोर हगोर मुखार सून वचेत म्हळ्यार इतलो मोग वेळ आमी देवाल नामस्मरण करचें की कशें की एक फॉलो केल्यार ते कन्सिस्टंटली केल्यार आमी ते स्टेरींग व्हील दवरून आमी कशें की एक लायफान एक पथ हारी मुखार गेल्या म्हणके येची म्हूण सो जाल्यार आतां हें अशें पुरो की देव मन शत्रू की फ्रेंड की त्या पुरा कशी देव ते नेक्स्ट श्लोकांत आमी पळयता आनीकय विवर्सिता म्हूण सांगिल्लें आसा बंधुर आत्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मन जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वरेतात्मैव शत्रुवत म्हूण आमचो देव सांगता की कोण मना वयर नियंत्रण केलें ना तागेलो मन म्हळ्यार तागेलें म्हणटात पळय बेस्ट फ्रेंड म्हूण सांगता म्हळ्यार येन आत्मैव आत्मना म्हळ्यार जिता आत्मना म्हळ्यार कोण ते कंट्रोल केलेलो आसा मन तागेलें बेस्ट फ्रेंड म्हूण आनी कोण कंट्रोल कर न्ही शत्रुत्वे तागेलें वर्स्ट एनिमी मन म्हूण सांगता कशी तें मस्तपण तें दृश्टांत ताका तरी येवचें आसा की कशी ते घोड्याक सम कंट्रोल केल्यार आमकां खंयची दिशांत वचूं का ते वेगी पावयेत आमी म्हळ्यार मना वयर नियंत्रण आसून आमी कशें जावका तें करता गेल्यार आमकां खंय तें एक डेस्टिनेशन आसा आमकां कशें एक गती पावका और कशें खंय आमी पावका तें आमी पावयत जाल्यार तें कंट्रोल नासल्यार कशी घोड्या वयर खंयच्याय डायरेक्शना वचचें पुरो म्हळ्यार अशें न्ही की कांय करनासी बसल्यार ना हांव कंट्रोलय करना हांव कसनय करना हांव नुतो बसता म्हाका त्या परिस्थितीन तुवें मस्त वेळ बसचें जायना मेटा स्टेबल जावन बसचें जायना कसलें की स्वल्प वेळ आमी बसचें पुरो ती की हांव हें करना तें करना हांव खाली शांत बसला म्हूण जाल्यार कितलो वेळ करूं येता जाल्यार की ग्रॅविटी म्हणजे गुरुत्वाकर्षण शक्ती आसा पळय आमगेलें मन कांय करनातल्यार आमगेलें मन आज पतन जाता म्हूण सांगिल्लें आसा सो आतां नेक्स्ट क्वेश्चन येवचें पुरो देव सांगता म्हळ्यार कोण मना वयर कंट्रोल केलें तागे लक्षण कशें नापा म्हूण तशी आमगेलें मना येवचें पुरो तें देव 7 श्लोकांत सांगता म्हूण पळयत देव कसं सांगता 7 श्लोकांत जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मान अपमानयो म्हूण ताका देव सांगता जितात्मन कोण मना वयर कंट्रोल घेतिल्लो आसा तो शांत न्ही शांत म्हळ्यार पीसफूल प्रशांत तो म्हूण प्रशांत म्हळ्यार डीपली पीसफूल जितात्मन शांत न्ही प्रशांत जितात्मन प्रशांतस्य म्हूण फार एक पीसफूल आसा म्हूण परमात्मा समाहित हे भगवद्गीतेन तूं येतोळतें देवान 2 अध्यायान तांणी सांगिल्लें आसा की म्हणटात पळय आत्मूय आसा आनी देवूय तागेलो आसा म्हूण मात ते परमात्मा म्हूण ते शब्दाचे उपयोग देव सुरेपंता ह्या श्लोकांतू करता देव परमात्मा समाहित म्हूण सो ते आमी ते मुंडक उपनिशदाचे न्ही आसचे पूण ते 2 पक्षी झाडार बसून आसता ती एक आत्मा आनी एक परमात्मा ताजे एग्जाम्पल प्रभुपाद स्वामीन 2 अध्यायान दिलेलें आसा अनुवादांतू जाल्यार तें आत्म जावन अशें ते परमात्मा पळयना भायर पळयता आसता म्हणून एक कर्माचे पुरा प्रयास करता आसता जाल्यार परमात्मा म्हणून हांगा देवान प्रयोग केलेलो आसा आनी देव 3 लेखारी सांगता की एक प्रशांत जावन आशिल्लो जितात्मन आशिल्लो तो खंयचे एक लेवलार ताका कसले तो प्रशांत आसा कसले की खंयचे वेदर देहा लेवलार फिजिकल लेवलार मनाचे और इमोशनल लेवलार आनी इगो लेवलार अहंकारा लेवलार ताका तो डिस्टर्ब जायना देहा लेवलार फिजिकल लेवलार कशी पळयता म्हळ्यार स्थूल शरिरा लेवलार शीतोष्ण सुख दुःख शीतोष्ण म्हळ्यार शाक असो थंड असो ताचेर तो प्रभावित जायना मना लेवलार कशें न्ही सुख असो दुःख असो तथा मान अपमान म्हळ्यार अहंकारा लेवलार ताका अपमान जावं ताका कोणी मस्त मान दिवं ताका ताचेर कांय म्हणा तशी त्या लेवलार तो प्रशांत जाता कोण ताण मना वयर नियंत्रण कोण केलां तशी तागे लक्षणां म्हूण देव सांगता मात अशी कोण मना वयर नियंत्रण केलां आनी तो प्रशांत आसा
ताण पळोवचें तागेले एक दृश्टिकोन कशें आसचें पुरोवपा तें देव 8 श्लोकांत तूं सांगता म्हूण सांगेत. 8 श्लोकांत तूं देव सांगता ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विचितेंद्रिय युक्त इति उच्यते योगी समलोष्ट्राश्म कांचन. आता देव अंतू सांगता समलोष्ट्राश्म कांचनम म्हळ्यार फातर असो भांगर असो ताका एकची म्हळ्यार अशी की ताका योगीक ताची व्हॅल्यू गोतना म्हूण की फातर आनी भांगर कसो म्हळ्यार ताचे व्हॅल्यू गोतना म्हूण की न्हय ताचे समलोष्ट्राश्म कांचन म्हळ्यार तो कोण तो योगी आसा कोण तो परमात्मा तागेली इच्छा आसा तो परमात्मा वयरी ध्यान करता तो ताका विश्वास आसा तो कन्विन्स्ड आसा की ह्या जगत त्या सुखांत तूं कसन्याची म्हणटात पळय आनंद सनातन शाश्वत जावन आशिल्लो आनंद अनुभव करचो जायना त्या लेखार आमी पळयल्यार फातर असो भांगर असो ह्या जगत त्या विशय न्हू सो ताजेर तागेले कसो म्हणटात पळय हांतू दोखून कसन्या एक आनंद मेळटलो म्हूण तागेले एक्सपेक्टेशन ना अशी न्हय की ताका ताची व्हॅल्यू गोतना जाल्यार ताका गोत आसा हांतू दोनी हांतून दुखून कसने शाश्वत जावन आनंद मेळना ताका जी समलोष्ट्राश्म कांचन म्हूण सांगिल्लें कसले की ताका तागेलें निज स्वरूप जीवेर होय स्वरूप म्हळ्यार नित्य कृष्णदास तें तागेलें एक मनांत आसा म्हूण सांगता ती. आनी प्रभुपाद स्वामी ह्या श्लोकाच्या अनुवादान सांगता ती ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा म्हळ्यार ओन्ली म्हळ्यार स्वल्प बुक कशें की पुस्तक वाचून कशें की एक नॉलेज गेन करचें ताजेन तें तितलें म्हणटात पळय प्रभुपाद स्वामी सांगतात म्हळ्यार तें एक युजलेस म्हणून म्हळ्यार अशींची खाली बुक वाचूच मात जाल्यार प्रॅक्टिकली कांय करनातले ज्ञान म्हळ्यार तें थियोरेटिकली मात प्रॅक्टिकली करचें म्हळ्यार विज्ञान प्रॅक्टिकली कशें केल्यार मात ताचे आमकां ताची गोड येता ताची मुखारसून वचचें कळटा म्हूण ताका प्रभुपाद स्वामी अनुवादान ते भक्ती रसामृत सिंधूचें एक श्लोक तांणी कोट करता ती अथ श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वयमेव स्फुरती अध म्हूण कसले की आमकां त्या आध्यात्मीक विशय भक्तीचे विशय कळका जाल्यार कसन आसा सेवोन मुखे ही जीवादो ते देवाले वैष्णव जनाल सेव केल्यार मात आमी ताची साक्षात्कार जाता म्हणून पुस्तक वाचिल्यार मात जायना आमी ते प्रॅक्टिकली तेन्ना आमी वैष्णवाल संघ घेता ती गुरुले साधूले देवाल सेव करता ती तेन्ना आमी मुखारसून वचचे येता तेन्ना मात आमकां तें आस्वादन ताजें एक टेस्ट येता गोड येता अशींच बुक वाचिल्यार जायना म्हूण ताका प्रॅक्टिकली कसं करता म्हूण कसं जालें की आमी देव सांगता आसता की सेवोन मुखे म्हळ्यार आमी विमुख जावन आसा ती देवाल डायरेक्शनान न्हय आमी विमुख जावन आसा ती जाल्यार देवाल सायडा येवका जाल्यार उन्मुख जावका जाल्यार ते कशी करूं येता सेवनाची म्हूण तेन्ना मात आमी देवाल फेसिंग सेवन मुखे ही जिवादो आनी मुखारसून तांतू स्वयं एव स्फुर्ती येता म्हळ्यार आमी साधक जावन स्मरण करतात वय आनी आमकां गोत्तस एक नमुन्याचे कश्ट जातात म्हूण आमी केन्ना एक जप करचे बसच्या पुरो ती आमी साधक जावन स्मरण करतात वय कशें की एक स्ट्रगल आसता तूं कश्ट आसा आनी मन लागना जाल्यारीची केन्ना आमी देवाल सेव करता ती वैष्णवाल सेव करता ती तांगेल आशिर्वादान केन्ना आमची वैष्णव जन गुरू जनाल तांगेले आशिर्वाद मेळटा तेन्ना देव आमकां स्मरण शक्ती वय जाल्यार ते स्मरण शक्ती माध्यमान देव कसं दिता स्फूर्ती दिता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी स्फूर्ती म्हळ्यार एक ऑटोमॅटिकली म्हणटात पळय सहज जावन आमकां देवाल विशीं उडगास येता तें एक स्फूर्ती म्हूण आतां आमी कश्टान कशें की मन लावन करपा पडटा आसता आनी जें आमगेलें मन हेकड तेकड वता जाल्यार आमी केन्ना सेवोन मुखे ही जिवावदो आमगेल प्रयासान न्हय केन्ना गुरुले वैष्णवाले देवाल आशिर्वाद मेळटा ते आमी स्मरण केलेले प्रयास स्फूर्तींत कन्वर्ट जाता आनी स्फूर्तींत ते केन्ना कन्वर्ट जाता देवाल गुरुला आशिर्वादान तेन्ना आमकां सहज रुपारी नॅचरली खंयच्याय विशयांत आमकां देवाल विशीं उडगास येता म्हूण ते देवान दिवचो आशिर्वाद आमगेल प्रयासान जावची न्हय ते ताकाची प्रभुपाद स्वामी सांगता ती की प्रॅक्टिकली आमी केन्ना ते कसं आमकां ज्ञान मेळटात आनी एप्लाय करता ती ज्ञान आशिल्लें विज्ञान करता ती म्हळ्यार एप्लाय करून एकाडेमीक नॉलेज मात न्हय
कसं जालें की एकाडेमीक मात नॉलेज असल्यार कशें जाता ते सेवाच देवाल कोण आशीर्वाद प्राप्त करनातल्यार आमकां मस्त सकट एक म्हणटात पळय डाउट्स येता, कन्फ्युजन जावचे पुरो, कॉन्ट्राडिक्टरी दिवचे पुरो. जाल्यार आमकां केन्ना जाता एक देवाल आशीर्वाद मेळटा आनी कशें की एक आमगे डाउट्स आसता, हें आसता, तेन्ना आमकां ताची इम्पॉर्टन्स कळटा की हो व्हड विशय न्ही, मेन विशय कसो न्ही, देवाल भक्ती कशी करची म्हणून. कशी आमी ग्राउंड लेवलार असल्यार आनी एक व्हड एक 15 माळ्या 20 माळ्या बिल्डींग असल्यार आमी तोकून दोकून पळयल्यार आमकां दिसचें पुरो हो कितलो व्हड बिल्डींग बाबा हें म्हणून. जाल्यार त्यांची आमी प्लेनार बसता ती आनी प्लेन ते एअरपोर्टार दोकून टेक ऑफ जावन 10,000 फिटार वता ती, तेन्ना सान उज्या पेटे म्हणके दिसता त्यांची बिल्डींग. म्हळ्यार जी केन्ना आमी देवाल सेवेन तूं वैष्णवाल सेवेन तूं आमगेलें मन लायता ती, तेन्ना आमगेलें मन आसा पळय तें 10,000 फिटा लेवलार वता आनी आमगे लायफान दिसचें पळय आमकां व्हड व्हड प्रॉब्लेम. हें म्हळ्यार म्हणटात पळय संसार विशय मस्त मात येवन जालें म्हणटात पळय, हें जाल्लें तें जाल्लें, हें जाल्लें तें जाल्लें म्हणून खंयचें कश्ट शी दिसता. जाल्यार आमी केन्ना एक देवाल विशयांत मन घालता ती आनी देवाल एक वैष्णवाल आशीर्वाद घेता ती, तेन्ना आमगेलें मन त्या एअरप्लेनान टेक ऑफ केल्या म्हणके अशी न्ही प्रॉब्लेम आसताच ते 15 माळ्या बिल्डींग आसा तें खंय वचचें न्ही, लायफान प्रॉब्लेम आसतलेंची. म्हळ्यार संवसारात जल्म गेला म्हळ्यार प्रॉब्लेम ना म्हणू जायना, प्रॉब्लेम आसूकाची. ते 15 माळ्या बिल्डींग आसा जाल्यार तुमगेल ते कॉन्शियसनेस त्या प्लेनान टेक ऑफ केल्या म्हणके वयर जालना ते सेम बिल्डींगात तुमकां सान दिसता. असो प्रॉब्लेम जाल्यार तुमगेलें मन देवाल विशयांत घालेलें आसा. तेका लायफाच प्रॉब्लेम आसतल्यांची जाल्यार आमी तातूंत तितलें विचलीत जायना ती म्हणून. म्हळ्यार आमगेलें फ्रेम ऑफ रेफरन्स म्हणटात पळय, आमी कशी लायफा पळयता ती ताची दृश्टिकोण आमगेलें चेंज जाता म्हणून. आनी तेंच आमी पळयता आनी तो कंपॅरिजन आशिल्लें आसा की कशी एक ते एक म्हणटात पळय ज्ञानी आनी कशी भक्तजन तांणी कशी हें संवसारा पळयता ती म्हणून. आनी भक्त म्हळ्यार तांणी आनीक एक विशय आसा, कसले एक विशय असल्यार भांगर असो कसले असो तांणी हें पळयतात की देवाली शक्ती आनी हें देवाल खातीर उपयोग केला म्हणून. म्हळ्यार प्रभुपाद स्वाम्यान त्या टायमार वृंदावना देवस्थान बांदिताना त्या टायमार सिच्युएशन आसल्यार सिमेंट भारी शॉर्टेजांत आशिल्लें आनी प्रभुपाद स्वामीन मागीर खंय खंय दोकून कॉन्टॅक्ट करून भक्तान खंय खंय दोकून कॉन्टॅक्ट करून म्हळ्यार सिमेंट मेळनाशिल्लें आनी कन्स्ट्रक्शन चालू आशिल्लें. मागीर खंय खंय दोकून पुराय इंडियाचें ते लॉरीन तांणी हाडलें खंय आनी तेन्ना प्रभुपाद स्वामी राबिल्ले खंय लॉरी येताना आनी तांणी पर्सनली एक एक गोवणी काउंट केली की 1 2 गोवणी 3 गोवणी म्हणून. तेन्ना ते भक्तजन पुरा राबिल्लीं ती अशी तांणी लेखता आशिल्लीं खंय प्रभुपाद स्वामी राबून सिमेंटा घोणी काउंट करता आसत सिमेंट की भांगरान तूं म्हणून म्हळ्यार तितलो मोठा एक तांणी म्हणटा. म्हळ्यार देवाल सेवे खातीर कसले उपयोग करता आनी ते इम्पॉर्टंट म्हूण प्रभुपाद स्वामी दाखयता आशिल्लें. ते सिमेंट असो भांगर असो देवाल खातीर उपयोग करचे ताजे इम्पॉर्टंट आसा आनी ताजे समज लॅक आसूं का म्हणून खंयचो विशय सान व्हड न्ही म्हूण प्रभुपाद स्वाम्यान ते दाखयलें आशिल्लें. सो हें ज्ञान विज्ञाना विशय सांगिल्लें आसा. आनी आमी पळयता की आमी आयकता आसल्यार श्रवणम तें फर्स्ट स्टेज. आमी भगवद्गीता आयकता ती देवाल विशय आयकतात ते श्रवणम आमी ते सिद्धांत कळटा आमकां फिलॉसॉफी कळटा जाल्यार आमगेल्यान तूं सकट मस्त सकट प्री कन्सेप्शन्स आसता ती आमगेल्या व्यू आसता आमगे लायफाचे कशें एक एक्सपिरियन्स आसता अनुभव आसता ती आनी आमी त्या लेखार ताचे अर्थ काण घेता ती जाल्यार ताजें नेक्स्ट स्टेप म्हळ्यार इंटरनलायजेशन करता म्हणून ज्ञान देखून विज्ञान कशें जावचें ताचे विशीं आमी कंटेम्पलेट करता तें मनन म्हणटा ती. हे उपनिशदान तूं सांगिल्लें प्रोसेस 3 स्टेप्स श्रवणम मनन आनी थर्ड स्टेज म्हळ्यार निधी ध्यासन म्हणून उपनिशदान सांगिल्लें. निधी ध्यासन म्हळ्यार आमकां कसं ते कॉन्सेप्ट अंडरस्टँड जाल्लें. देवा जप केल्यार सांग असेल की देवाल नांवां शक्ती आसा वैष्णवाल सायकोका आयकलीं आमी फिलॉसॉफी सांगिल्लें कळ्ळें आतां म्हणून म्हाका थंय स्टॉप जावचें न्ही. मनन ताचे विशयाचें कितें चिंतन करचें आनी लेखचें अशें केल्लें वय हें सांगिल्लें आनी ते खंयचें एक शास्त्रा स्टोरी देखून वय इंटरनलायज करचें तें आनी मागीर कशें न्ही निधी ध्यासन म्हळ्यार आमी तें प्रॅक्टिकली केन्ना तें एप्लिकेशन ताजें तें केल्लें दिसता आमकां ताजें हें क्लासांत आयकलोलो ते वैष्णवान सांगिल्लें आतां हांव ट्राय केलें दिसता वय सांगल्या म्हणकेच तें भगवद्गीतेन बरयल्या म्हणकेची शास्त्रां बरयल्या म्हणकेची तें निधी ध्यासन म्हळ्यार आमकां तो एक विश्वास येता म्हणून. आनी मागीर कशें न्ही एक म्हणटात पळय द्वंद्व वर्ण अशी की तशी की म्हणून आतां कोणाक गोत्त आसा पिवची अभ्यास म्हळ्यार एक भारी वायट ताचें हेल्थ वायट जाता
ताचे कसं कसं नमुने प्रॉब्लेम्स जावचे असाध्य आसा मस्त जेन्ना कोणा पिवचे एडिक्शन जाल्लेलें आसा तांगे परिवारात सगळें एक म्हणटात पळय जीवन तांणी एक वायट करून सोडलेलें आसा तेन्ना आमकां मनांत द्वंद ना केन्ना आमकां विश्वास आसा की तो पिवचे अभ्यास म्हळ्यार भारी वायट म्हूण तेन्ना मनांत कांय द्वंद ना आज पिवचे की नाका तो सांगता आसा पिवचे या पार्टी आसा पिवचे की नाका ना आमकां द्वंद व्हरना कसं जाल्यार की आमी अनुभव केलेलो आसा की हा विंगड जनार पूण कश्ट येता तें मनन केलेलें आसा आनी आमी प्रॅक्टिकली पळयलेलें आसा हा भक्तान जिवनांत हो प्रॅक्टिकली की वय थियोरिटिकली गोत आसा की ड्रिंकींग इज बॅड म्हणून जाल्यार प्रॅक्टिकली वय हा कोण पिन तांगेलें हेल्थ लायक आशिल्लें ताचेर आमी एक कंक्लूड करीत आनी ते अवॉयड करता सो तांतूं कांय भारी कश्ट जायना तेन्ना सो केन्ना आमी रियालिटी एक्सेप्ट करतात पळय तेन्ना ते रियालिटी आशिल्लें आमगेले खातीर रियलायझेशन जाता रियालिटी वय तें भगवद्गीतेन देवान सांगचें आमी आयकतात वय जाल्यार आमी केन्ना तें एक्सेप्ट करतात मनान आनी प्रॅक्टिकली अप्लाय करतात तेन्ना ते देवान सांगिल्ली रियालिटी आमगेल्या जिवनांतू रियलायझेशन जाता म्हळ्यार ताचें साक्षात्कार जाता आमकां म्हूण सांगत तेन्ना आमकां दिसता वय देवान ते सांगिल्ले पॉयंट समजची म्हूण और हे महाभारतांतू हे रामायणांतू सांगिल्ले ते पॉयंट समजची ते म्हणून आमकां एक साक्षात्कार जाता म्हूण सांगत सो आमकां ताचे रियल बेनिफीट म्हणटात पळय ते एप्लिकेशनांतू येता म्हूण एप्लाय करनातले ताचे बेनिफीट मेळना आमकां आयकून कळटलें एक लेवल ऑफ थियोरिटिकल अंडरस्टँडींग येतलें जाल्यार ताचे बेनिफीट मेळटा जाल्यार एप्लाय करता ताकाची देव सांगता ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा तूं तृप्त केन्ना जेवयता केन्ना एप्लाय करता म्हूण ज्ञानान मात न्ही म्हूण कसं जालें की आमी विंगड एग्जाम्पल दिवं की रेसिपी मात वाजिल्यार कुकिंग करनातल्या रेसिपी वाचून कांय प्रेजन ना न्हू और खंयचे एक जाग्यार तुका हांगा जाग्यार वचूं का म्हूण मॅप आसा तो मॅपान पुरो स्टडी केलें जाल्यार प्रॅक्टिकली त्या मॅपार बरयले डायरेक्शनाक गेल्ले मात न्हू ते सिटी वचून पावतलीं ती और आनीक एग्जाम्पल पळोवंक जाल्यार हें कसन की एक म्हणटात पळय कसन की एक सिक्क आसा और कसन की एक देहाक कश्ट आसा डॉक्टराले चमकली ती डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन बरोवन दितलो प्रिस्क्रिप्शन वाचून सवकी जायना तांचे बरयलें ते टॅबलेट घेवका न्हू सो देवान सांगची मस्त कळंत देव सांगता ज्ञान विज्ञान प्रिस्क्रिप्शन दिता आसा जाल्यार आमी ते टॅबलेट घेवका त्या टायमार सांगिल्ले तेन्ना तेन्ना ताचे एक्चुअली बेनिफीट मेळटले म्हणून सकाळची कर्मयोगांत पळयल्यार कर्मी जन और कोण कर्माचे आनी फला वैरीत आनी कोण अटॅच्ड आसता ती तांकां मस्तशे कडेन आशे निमित्तांनी बंधनां पडटात आनी कोण ज्ञानी जावन कोण इंटलेक्च्युअली मात अप्रोच करूं ट्राय करतात की हा हें तें म्हूण ताचे निमित्त डाउट्स येता म्हूण जाल्यार आमी साधक जावन आसतना आमकां दोनी प्रॉब्लेम आसा आमकां मस्त कडेन आशी आसा आनी मस्त कडेन डाउट आसा पुरो ताकाची आमकां आसा म्हूण ताकाची म्हाका देव आयज दिसाचे लास्ट श्लोक सांगून कंक्लूड करूया की देव सांगता सुरन मित्रारी उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुसु साधुष्व अपि च पापेषु समबुद्धीर विशिष्यते म्हणून ताका देव सांगता सुर्यांत आमी 8 श्लोकान कसं पळयलें सम लोष्टन कांचन म्हळ्यार वस्तू विशय सांगिल्ले देवान फात्तोर असो भांगर असो देव हांगा जना विशय सांगता फात्तोर आनी भांगर मात न्ही जनाकय आमी समदृश्टीन पळोवका म्हूण आमी 5 अध्यायांत तुवें पळयलें आसा पंडित समदर्शिना म्हूण त्या लेकार हे श्लोक आसा म्हूण कसं जालें की आमी केन्ना एक रिलेशनशिपा वता ती तेन्ना आमी आमगेले स्वार्थ पळयतात हें मनशा आवटू हें पर्सन आवटू कनेक्ट जाल्यार मेगेल कसं बेनिफीट म्हूण आनी त्या लेकार आमी तें रिलेशनशीप डेवलप करतात हा आगेले हक्क पळयले आगेले कांय ना बा दुड्डू ना कसं आगेलो कसं कनेक्ट हा हक्क पळयल्यार पळोवचें समज दुड्डू मस्त हागेलो कनेक्ट जेवण म्हळ्यार कसं आमी एक जना लोटू कनेक्ट जाता आनी आमगेले कसं एक जजमेंट यूज करतात ताकाची देव सांगता की कोण ज्ञानी आसा तागेले खातीर म्हणटात पळय बंधू साधू द्वेष बंधू तें जनान तो डिस्क्रिमिनेशन करना म्हणून समदर्शिना कोणाले दुड्ड त्या लेकार तागेले एक दृश्टिकोण आसा म्हणून आपास एक म्हणटा पळय सर्वसंकल्प संन्यासी तागेले भितरी हें कांय ना सो हें एक फर्स्ट एक 9 श्लोकान तूं देव एक प्लॅटफॉर्म करता आनी मुखार सुनू मागीर ह्या पुरो सांगतरी अशी सिच्युएशन अर्जुनाक घेवन येता की अर्जुन सांगता की ह्या पुरो तूं सांगला अष्टांग योग हें म्हाका आनी साथ दिना म्हूण मागीर देव लास्टार सांगता ना वय तूं सांगची समजची भक्तीची उत्तम ह्या योगा खातीर आनी 7 अध्याया देखून मागीर देव भक्ती विशय सांगता म्हूण पळयत सो आंगार आपयता कसले चुकी जावन आसल्यार क्षमापण करून दिवका
किंचित रूपार साहेब कुछ भाग दिलेले आसा ह्या प्लॅटफॉर्मा निमित्त हांव ताचे खातीर कृतज्ञ जावन आसा. एक 2 मिनिटां खातीर क्विकली रिकॅप करता. आज आमी सेशनांत कशें डिस्कस केलेलें. आमी डिस्कस केलें की फर्स्ट की हें चॅप्टर म्हळ्यार ज्ञान योगा विशयीची आनी देव कशी हें सगळें टायमार कशी अष्टांग योगा विशय सांगून अष्टांग योगाची पद्दती दाखयता. मागीर ते पद्दतीन पळयल्यार अर्जुना दिसता की हें पुरा मना नियंत्रण करचें न्ही, हें पुरा म्हाका जायना बा म्हूण. तेन्ना देव ते मागीर सांगता की कशी योग ही म्हळ्यार मनाच नियंत्रण करता. जाल्यार लास्टार देव म्हणटात पळय ट्विस्ट दिता, कंक्लूड करता वय भक्ती बेस्ट म्हूण. हें पुरा अष्टांग योगानी जावचें भारी कश्ट म्हूण, रॅर म्हूण. सो आमी ते श्लोका पुरा पळयलें. आमी श्लोक पळयतना आमी पळयलें की सुरेश श्लोकांत कशी देव सांगता अनाश्रित कर्मफलम म्हूण. म्हळ्यार कोण संन्यासी आनी कोण योगी हें एका श्लोकांनी दोनूय श्लोकां सांगता की ते सेम म्हणटात पळय टू सायड्स ऑफ द सेम कॉयन. हें एक जगा दुखून डिस्कनेक्ट जावचें आनी देवा लोट कनेक्ट जावचें. योगी आनी संन्यासी ते एकाची संन्यासी च योगी च म्हूण सांगता. आनी प्रभुपाद स्वामीन कशें अनुवादाक सांगिल्लें की चैतन्य महाप्रभू ते बेस्ट एग्जाम्पल. संन्यास वय घेतला तांणी जाल्यार तांणी भक्तींत मुखारसून वचून भवतात भक्तीर अहेतुकी तांणी तें सांगिल्लें. देवा म्हाका विंगड कसले नाका, देवा तुगेली भक्ती जावका. मागीर आमी दोनूय श्लोकांत त्यांची कॉन्सेप्ट आज पळयलें कशी देव सांगता की संन्यासी म्हळ्यार योगी जावका जाल्यार डिटॅचमेंटा सुखाची हें संवसारा दाखोवन तेन्ना मात संन्यास आसल्यार मात ते योगी जावचे साध्य आसा. नाजे योगी जावचे साध्य ना म्हूण देव सांगता. मागीर तिनूय श्लोकांत देव सांगता आरूढ वृक्ष आरूढ म्हूण. त्या अष्टांग योगाचे आमी ते 8 वस्तू डिस्कस केलें. कशी नियम यम नियम देखून आरूढ म्हूण म्हळ्यार हायस्ट स्टेज. कशी आमी देवा सांगता गरुडा आरूढ, रथारूढ, तशें तें हायस्ट स्टेज आरूढ म्हूण तें आमी डिस्कस केलें. आनी आमी तें अष्टांग योगा स्टेप बाय स्टेप ते लॅडर आसा तें प्रोसेस म्हूण अष्टांग योगात सांगलें. चारीच आमी सांगलें कशी तें एक 3 पॉयंट आसता. न इंद्रियार्थेषु न कर्मेषु म्हळ्यार इंद्रियाचें कसं नियंत्रण आसूं का, मना लेवलार कसं फला अपेक्षा ना आनी भितर देखूनय कांय डिझायर जावचें ना. तें सर्व संकल्प संन्यासी म्हूण त्या पॉयंट डिस्कस केलें. आनी मागीर नेक्स्ट 2-3 श्लोकांत देव मना विशय सांगता की मनाची शत्रू मनान उद्धार जेवयता, मनाची आमगेले बंधू मनान आमी मोक्ष पावयता पूण देवान सांगता उद्धारेत आत्मना आत्मान म्हूण. आत्मानो बंधूर आत्मैव रिपूर देव सांगता म्हूण तें आमी पळयलें. मागीर नेक्स्ट श्लोकांत देव त्यांची पॉयंट कंटिन्यू करता बंधूर आत्मना आत्मानस्तस्य म्हूण आनी अनात्मानस्तु शत्रुत्वे म्हूण. की कोणा मना वयर नियंत्रण आसा मन तागेले बेस्ट फ्रेंड म्हूण, पुरापशी व्हड दोस्त म्हूण. आनी कोण मना वयर नियंत्रण केलां तागेलें लक्षण कशें चितात्मान प्रशांतस्य. शांत न्हय प्रशांत, पीसफूल न्हय डीपली पीसफूल जाता म्हूण. आनी ताका शीतोष्णापणा सुख दुःखान कांय जायना, मान अपमानान कसं जायना तशी देव सांगता. मागीर देव आनीक एक्सप्लेन करता की लक्षण समलोष्ट्राश्म कांचन. भांगर असो फातर असो ताका कसलें ताका जियेना. म्हळ्यार अशी न्हय की ताका वॅल्यू गोतना जाल्यार ताका गोत आसा भांगरा न्हय कांय सूख मेळचें ना. शाश्वत सूख म्हळ्यार देवाल भक्तीन तूं प्राप्त जाता म्हूण ताका दृढ आसा. ताका मनान ताका भांगर हें फरक दिसना. वस्तू मात्र न्हय मनशा खातीर तशींची म्हूण म्हळ्यार पर्सन्सा खातीर तशींची म्हूण देव सांगता की तो आमगेलो शत्रू की कोण दुडवाच की तें कांय तो पळयना म्हूण तशें सांगता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी 8 श्लोक ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा आमी पळयलें कशी प्रभुपाद स्वामी सांगता ती सेवोन्मुखे ही जिवादो. ते केन्ना आमी ते एप्लाय करतात हें ज्ञान तेन्ना मात ताची उपयोग जाता म्हूण. म्हळ्यार मनान ते आमी केन्ना एप्लाय करता ती एकाडेमीक मात नॉलेज न्हय प्रॅक्टिकली आमी केन्ना करता ती तेन्ना ताजें आमकां बेनिफीट जाता म्हूण सांगिल्लें आसा. आमी ते उपनिशदाचे ते 3 ते शब्द आज केले पळयलें. श्रवणम, मननन आनी निधिध्यासन म्हूण ते उपनिशदान सांगिल्लें. ते अष्टांग योगाचे प्रोसेसांत येता तें की आमी मनावर का आयकूं का, मनावर का आनी तें एप्लाय करूं का तेन्ना आमकां ताजी बेनिफीट मेळटा म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी लास्टार आमी श्लोकाचे अर्थ पळोवन घेतलें की कशी आसा तो मनुष्य तो इक्वली पळयता. पंडितः समदर्शिना. आतां मुखारसून ह्याची आनी कॉन्वर्सेशन आतां अर्जुनाल आनी कृष्णान मुखार वतलें. देव आनीकय अष्टांग योगा विशय सांगता आनी मागीर अर्जून सांगता हें भारी कश्ट म्हाका कृष्ण म्हाका हें जायना हें पुरो. सो हांगार अभयता सेशन. धन्यवाद पुरा जनांका अटेंड केले खातीर. लोकेश तुमी कंक्लूड करूं येता.
हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. प्रभुजी तुम्ही श्लोक 1 to 9 प्रत्येक श्लोक घेऊन त्या प्रत्येक वर्ड समेत आमकां चिंतून एक्सप्लेन करून दिले. तशी केल्ला कदनाच्या वरी प्रत्येक क्लासावरी रियल लाईफ एग्जाम्स दिवन आमकां ते 15 फ्लोराचे बिल्डिंग असल्यार ते आमकां कशी ते दिसता आमी फ्लायटा वतना म्हणून सांगून आमकां करेक्टर हरे कृष्णा. कोणाके कसले क्वेश्चन्स आसवाय तेगे कमेंट्स आसवाय. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. या कलियुगांतू सत्संगांत आसून जो नवविध भक्ती या फॉलो करून टू सम एक्सटेंट देवाल टू कनेक्ट जावचे जाता म्हणून आमकां फील जाता. जाल्यार संन्यास घेवन पुरे म्हळ्यार सगळे मेटेरियल या पुरे सोडून आमगेल कर्मांत कसले आसक्ती दवरनातिले फलापेक्षा नातिले तशें पुरो करचें प्रॅक्टिकली साध्य ना म्हणून दिसता. म्हळ्यार आतां कसन काम करतना आमकां फलापेक्षा आसची गोल नातल्यार आमकां लायफान कसली नातला बरी म्हणून दिसता. लायक आमकां कसं एक गोल जावका. आता या श्लोकांत तुम्ही सांगला वरीचे 8 श्लोकांतू 9 श्लोकांतू मागीर 5th चॅप्टर विद्या विनय संपन्ने ते पुरे श्लोक सांगला वरी आमी मनशालांतू इतली डिफरन्शिएट करतात. मागीर एनिमल्स बाबान पळोवचें कशें आमकां साध्य आनी माती आयकतना प्रॅक्टिकल इम्पॉसिबल म्हणून दिसना. लायक करेक्ट माताजी. इनफॅक्ट तुम्ही सांगेल तुमगेल ते सेंटिमेंटस पळय तुमगेल ते इमोशन तुम्ही कशा तुम्ही एक्सप्रेस केले त्यांची इमोशन और ते सेंटिमेंट स्वल्प श्लोक नंतर अर्जुनूय त्यांचे सांगता देवाक की ह्या पुरा म्हाका प्रॅक्टिकल दिसना. मन हा कंट्रोल करचें म्हळ्यार एक पंथ हांव वार कंट्रोल करतलो जाल्यार मन हा कंट्रोल करूं जायना. आनी अर्जुन कोण? अर्जुन असो श्रेष्ठ योद्धा की तो रात्री न्हीद नाशी शब्दान तो बाण मारता आशिल्लो. म्हळ्यार ताणें सांगचें मन नियंत्रण करूं जायना म्हळ्यार आमी तर म्हणटात पळय थंय दूर दूर ते आमकां कांय चान्स ना. ताकाची प्रभुपाद स्वाम्यान एग्जाम्पल केलेलें आसा की भाई आमगेल जजमेंट आसतल्यांची आमगेल सिच्युएशनांतू आमी जेन्ना जज करतले आमगेल फलाद जावका आनी ते वृत्ती आसची जाल्यार आमी त्यांची आमगेल टेंडन्सीज फल जावका हें जावका त्यांची टेंडन्सीज आमी केन्ना आमगेल ते इच्छा आस पळय की कसं आमी कोरका ते आमी देवा लोट कनेक्ट जावन भक्तींत करता ती तेन्ना आमगेलें ऑटोमॅटिकली आमगेलें तें टॅलंट शुद्धीकरण तातूंत देवाल वैष्णवाल आशिर्वादान ते आमकां जाता म्हूण सांगिल्लें आसा. आमगेल अंत न्ही कशी प्रभुपाद स्वाम्यान ते भक्ती रसामृतांत सांगिल्लें पळय आमी स्मरण करूं येता ट्राय करूं येता जाल्यार स्फूर्ती त्या देवाल आशिर्वादान येवचें तशींच आमी आमगेल ट्राय करूं येता आनी डेफिनेटली देव परमात्मा जावन असो वैष्णवाल आसा त्या आशिर्वादान आमकां कसन जावका ते देव खंडीत दितलो टायमार ते आमी एज वी प्रोग्रेस दॅट आमकां ते कन्विक्शन येता विश्वास येता प्रोसेसांतू आनी वी मे नॉट बी परफेक्ट एंड वी मे नेवर बी परफेक्ट जाल्यार आमकां म्हणटात पळय आमी भक्तीची ट्रेनार चडली ती ट्रेनार बैसू नसुका मध्य स्टेशनान देऊ नाकात भक्ता लोटू ट्रेनार बसत आमी डेस्टिनेशनार पावतली आमी कसं कसं म्हणटात पळय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कसं करका म्हणना वैष्णवाल संघांतू तांगेले आसल्यार म्हणटात पळय तांणी आमकां घेवन वता ती एक पण तांगेले हात पाय घट्टी दवरून म्हणटात पळय घट्टी धरल्यार तांणी आमकां मुखारसून घेवन वतली म्हणून कसं जालें की आमी कसं एक एक्सपेक्ट करचे परफेक्शन दॅट इज नियर इम्पॉसिबल. त्यामुळे ह्या युगांतू ह्या आमगेल पुराजेन आमगेल परिस्थिती डिफरंट आसा. 1% वे मनांत असल्यार आमगेलें की हांव कसं की एक प्रयास करता म्हाका तें जायना ते खंडित जायना तातूंत कांय एक बेजार करता म्हणना ते कसं की आशिर्वादान जावचें जाल्यार आमगेलें तें कसं एक कर्तव्य आसा तें आमी आमकां कितलें जात साध्य आसा तें करता आसल्यार देवाक तें सिन्सियरिटी कळटा आमगेलें आनी देव रेसिप्रोकेट करता आमगेलें मनान. सो खंडित ताचेर मुखारसून वचयता ते सहज जावन आसा की आमकां आमी केन्ना जेन्ना जज करतलीं और आमकां कसं एक फला मन येतलें जाल्यार ती वृत्ती आसा पळय हगूर 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 आमी देवाल सेवेन केन्ना चॅनलायज करतात पळय तेन्ना ते आमकां एक तांतूय एक आनंद मेळटा. आनी होच प्रकार विशय तावळे ते दिसतान दिलें पळय ह्या पुरो आसतलेंची जाल्यार आत्तां आमकां कसं दिसता साधक म्हणके ते व्हड 15-20 माळे बिल्डिंगा म्हणके हे कशें बाबा इतलो व्हड बिल्डिंगा म्हूण जाल्यार हगूर हगूर पळय आमगेल केन्ना वैष्णवाल बोट बैसून ते प्लेन टेक ऑफ जाता त्यांची बिल्डिंगाक मागीर आमकां सान दिसचे सूर्य. सो माताजी धन्यवाद प्रभूजी. आनी एक क्वेश्चन आशिल्लें तुम्ही योगाचे 8 लिम्स सांगले न्हू आमकां योगा म्हणजे सतत मना येवचे योगा क्लास
लाईक थोडे आसन Right. करताचे आमी ब्रिदिंग एक्सरसाइज करता प्राणायाम करपाचे correct. प्राणायाम Right. केल्या निमित्त ಸ್ವಲ್ಪ मन थोडे वेळाक शांत आस म्हणून फील जाता जाल्यार ते सेम आसन अंतशे आस पळय Vai, ते पतंजलीने ते तांणी ते बरयल्लें ते योगा विषय सो ते पुरा आसन तांतू दोकून येयलें सो ते आमी पळयता 8 स्टेजेस म्हणटा पळय ते योगासन पुरा तांतू आसतें शास्त्रांतू आसा पतंजलीन ते बरयल्लें आसा जाल्यार आतां ते मॉडर्न एजान तूं ते जस्ट एक फिजिकल लेवल ऑफ एक्सरसाइज केलेलें आसा जाल्यार ते शास्त्रांत कशें न्हय अष्टांग योगा प्रोसेसान तूं ते देहा नियंत्रण करून नेक्स्ट स्टेप मना नियंत्रण करून मागीर ते देवाल परमात्माचें हें करता म्हणून आतां मात ते प्रॅक्टीस जाता आसा म्हळ्यार ते खाली एक फिजिकल लेवलार जाता आसा मात ते आसन करचें ते शास्त्रांतू बरयलें सो ते खंडीत ताचें एक बेनिफीट आसा जाल्यार ह्या युगांत तूं ऑफकोर्स देहा खातीर कशें करता एक्सरसाइज करता ते करूं का जाल्यार ते मन पळय आमगेले परमात्मा वयर एक जाग्यार बसून इंद्रियार्थेषु करून न इंद्रियार्थेषु करून ते प्रॅक्टिकली एकदम डिफिकल्ट आसा तुमी एक्सप्रेस केल्या म्हणके सो दॅट इज वाय ह्या युगा खातीर देवाल नामस्मरण करून देवाल सेवा करचें तो एक व्हड विशय धन्यवाद प्रभुजी बारी लायजेलें सेशन धन्यवाद हरे कृष्ण हरे कृष्ण आनी क्वेश्चन्स आसले Any questions?